भाजपान हिंदू धर्माची मक्तेदारी घेतिल्ली ना। जे पद्धतीन भाजपा फुडारी राहुल गांधीक टार्गेट करता ते योग्य न्ही। आपुणूय हिंदूज आनी भाजपाच्या फटीकपणा आड आवाज काडीत रावतलो अशें काँग्रेस फुडारी सुनील कवटणकर हांणी सांगले। काँग्रेस हावजान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन कवटणकर उलयतालो। बीजेपीन सदांच हिंदू धर्माचो वापर आपले राजकीय फायद्याक केला आनी आज उत्तर प्रदेशांत तांच्यांनी जो लोकसभा इलेक्शनाक जो मार खाल्ला तें ताजें प्रतीक आसा की हें सदांच चलना। आनी म्हाका दिसता देशाचे जनतेक कळून चुकला हळू की बीजेपीक हिंदू म्हणटा तो फक्त इलेक्शना कडेन याद येता आनी फक्त राजकीय मुद्दो करपा पुरतो बीजेपीक हिंदू लागता आनी हे हिंदू धर्माच्या नांवाचेर ते कशी हेट्रेड स्प्रेड करता हे हातूंतल्यान क्लियर जाता। म्हाका दिसता हो बोवाळ चालू आसतना बजरंग दला सारकी संघटना आनी तश्योच कितल्योश्योच प्रॉक्सी संघटना ज्यो आसा ज्यो स्वताक हिंदू धर्माचे रक्षणकर्ते म्हणटा हिंदू धर्माचे राखणदार म्हणटा त्यो सडनली आयल्यो आनी काँग्रेसीक ब्लेम करपाक लागली। कोणे राहुल गांधीचेर कंप्लेन फायल केली। म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय, एक म्हणल्यार बीजेपीचे युवा संघटना, बीजेपीचे भाड्याचे बैल ते थोडे फुटून गेल्ले आमदार, तशेंच बीजेपीचे जे लिडर जे हांगा आमच्या ऑफिसा कडेन येवन तांच्यांनी राहुल गांधीजींचे फोटो हे केले, निशेध केलो, बोवाळ केलो, ते लोकांक आनी बजरंग दला सारके संघटनांक म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय आनी लोकांनी तांकां तो प्रश्न विचारचो की जेन्ना आसगांव एका हिंदूचें घर मोडलें गेलें दिसा दोळ्या तेन्ना ह्यो संघटना खंय न्हिदलेल्यो। जेन्ना सिद्धी नायक म्हणून एक चली ताजी डेड बॉडी सापडली, ताजी फॅमिली बोवाळ एलिगेशन करताली ताजो मर्डर जाला म्हणून, तेन्ना ह्यो हिंदू संघटना खंय गेल्ल्यो। तशेंच जेन्ना टॅक्सी ड्रायव्हर टॅक्सी ऑपरेटर्स जेन्ना रडटाले की मोपा एअरपोर्टाचेर तांच्यो पार्किंग फी वाडयल्या आनी बारीक बारीक जे घटक आसता समाजातले हे कितलेशेच हिंदू आसता आनी जे सफर जाताले तेन्ना ह्यो संघटना खंय गेल्ल्यो।